सरोज मोटे आणि हांव त्या देवळाचो अटॉर्नी. एक्चुअली पयर जी मिटींग आसली देवळाची ती तांकां म्हणजे लोकांक सांगपाक की ते पयलीं आमी मिटींग खूब जाल्ल्यो. थोडे मिटींगेक ते लोक येनासले, थोडे म्हणजे मेंबरूच ते आमचे 3 वर्सांनी ते येनासलेले. पयर ती मिटींग आपयल्ली की आमी प्रसाद घेतलेलो आनीक ब्राह्मणाचे जे क्षेत्र आहा पळय ते एक फॅमिलीच्या थंय ग्रुपान आसता आनी ते खूब एक प्रॉब्लेम करपाक लागले. पूण त्या बद्दल प्रसाद घेवन तो प्रसाद जालो म्हणून सांगपाक तांकां मिटींग आपयली तेन्ना सगळे येयल्ले आनी थंय झगडी जावपाची न्हू म्हणून पुलीस बीन आपयल्ले. जाल्यार एक प्रश्न येयलो आनी उलयता कोणी तरी नोट केलं ते शूटिंग काडटा म्हणून आनी ट्रस्टाच्या कायद्या प्रमाणे अध्यक्षाची परवानगी नासतना शूटिंग काडप न्हू. सो तेंच्यांनी ती शूटिंग काडटा म्हणून विचारपाक गेले, तेंच्यांनी अटॅक केलो आनी थंय मारामारी जाली. सो ही झगडी जी आहा पळय ती तेंच्यांनी सुरवात केली. झगडी जावप ही देवळाच्या हितून सारखी न्हू. आमी तरी मानतात, कमिटी तरी मानता की जावप न्हू, पूण ही जी झगडी जाली पळय ती बऱ्याक जावना. आतां तितून कितें जालें, एक्शनाचेर रिएक्शन जातात. ही झगडी जाली, थोड्यांक सुको मार लागला, थोड्यांचे फुटला. आतां एक ग्रुप आहा थंय सामको असो लागला की ते खंयच्या लेवलीर वयता, तांकां चिंतप ना बाबा हे देवळाचे मॅटर, चल बसून सॉल्व करया. ते थंय श्रेया कडेन पावले, ते विजया कडेन पावले, ते इशू काडलो. हें कितें, हें देवळाचें कार्य. खंयच्याय गोष्टीक 2 बाजू आसता, त्या दोनूय बाजू कोणी आयकून घेवन तेजेर विचार विमर्श करून दोनूय पार्टीक बसून क्लियर करप आसता. हांव म्हणटा की दोनूय पार्टी चुकल्या, हिवूय चुकल्या. मारामारी जावप ही देवळाच्या क्षेत्रांत सारकी न्हू. सो हांव मागता की दोनूय पार्टीक बसून ते बऱ्या भशेन सॉल्व करून जाय जाल्यार पुरयता घेवन सॉल्व करपाचें इतलें. एक्चुअली कितें जाला, फाटीं तुमी गजाल आयकली आसतली, 27 तारखेर मिटींग आसली आमच्या श्रीकृष्ण टेम्पला फाटल्यान. सो त्या मिटींगेक कमिटी मेंबरान आमकां सगळ्यांक आपयलो. आपूण मिटींग जाली, 3:30 सुमार मिटींग जाली. मिटींगेक स्टार्ट करता आसतनाच स्टार्ट जातकीच भुरगे थंय रिकॉर्डिंग करपा आसले. सो हेमी म्हणपा लागले की तुमी रिकॉर्डिंग कित्याक करता काय म्हणून, रिकॉर्डिंग बंद करा म्हणून. रिकॉर्डिंग बंद आमी कितें म्हणलें ताका की रिकॉर्डिंग कित्याक तरी बंद करप, रिकॉर्डिंग आसून चालू न्ही, रिकॉर्डिंग करपाक कितें जाला. तर एकटो सचिन जुवेकर म्हणटा तो उठलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो, म्हणजे तू गाडी कित्याक मारता रे काय म्हणलें. गाडी मारनाका म्हणून फुड्यान गेलो तेजे कडेन, कित्याक गाडी मारता. मुखार वयता आसतना तेज्या भावान म्हाजे पयलीं रॉड मारलो, व्हडलो रॉड कोण मारलो. हा रॉड वचून हांव तेजेर पडलो सचिनाचेर पडलेले. मागीर पयल्यार सगळेच म्हाका मारपाक लागले. अशें जालें की म्हाका दिसता की तेमी प्री प्लॅन करून आसले की म्हाका तेमी अलगसे काडून दवरला. म्हाजे भाव येवपाक लागलो, भावाक मारपाक लागले आनी हो इशू असो जालो की हे प्री प्लॅन म्हणून दाखयले आमकां की आमी तुमकां मारपाकच आयले आनी मारतलेच म्हणून. सो आमी रक्तान व्हांवोन म्हाका नक्कल मारले, रॉड मारला आनी म्हाजे दोळ्या हितून हे पडला पळय, हांगा सुद्दां हे पडलेले म्हाजे फोटो बीन आसा सगळे. सो हांवेन ते व्हरोन पुलिशे कडेन रजिस्टर करपाक गेलो. पुलीस आमची रजिस्टर्ड केस करपाक घेयना जाले. हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें रजिस्टर्ड कितें करा, रजिस्टर करपाक नासले. आनी ते दिसाच आमकां तांच्या पार्टीक आपोवन आमचे कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक लागले. हांवें म्हणलें कॉम्प्रोमायज कशी करतले काय म्हणून. मागीर आमी दुसरे दीस घरा कडेन गेले. घरा कडेन गेल्यार आमकां नोटीस आयली. नोटीस म्हळ्यार कसली, आमच्या विरुद्ध कंप्लेन केली, मार खाला आमी, टॉर्चर जाला आमी आनी आमकां नोटीस कोणाक आयल्या, सगळ्यांक नोटीस आयल्या आमच्या फॅमिलीक. हातून म्हजो चलो जावं म्हज्या भावाचो चलो, भुरग्यांक सुद्दां तेमी इन्वॉल्व केला. आनी मेन म्हणटा ती आमच्या कजनाक, तो कॅन्सर पेशंट आसा. म्हाका दिसता ताजी आतां 4th स्टेज आनी तो लास्ट स्टेज म्हणून समज तुमी. आतां ताजी लास्ट स्टेजीक तेमी आतां पुलीस नोटीस दिवन ताका उठोवन व्हरता आनी ताका विचारता तुवें कितें केलें हॅरेसमेंट. आतां हॅरेसमेंटाचेर केस आमचेर फॉल्स केस म्हणून कळटा आनी आमकां पुलिसे कडल्यान कांयच सपोर्ट मेळना. आमकां टॉर्चर करता एवरी टायम केले आमचेर. आतां 1 म्हयनो जालो, आतां 27 तारखेक 2 दीस आसा. आज 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जायसर आमकां कांयच ना. आमी फक्त नाचता, हांगासून थंयसून आसा. म्हाका दिसता हो सगळो गव्हर्नमेंट तांकां सपोर्ट करता आनी हे जे मनीस आसा ते सगळे गव्हर्नमेंट. आनी ते आतां आमकां शापा सांगता की तुमचे कडेन कांयच जावपा ना, तुमी गेले म्हणून कामांतल्यान. आतां आमी केस करता, हे करता, नाचतच आसा, पूण आमकां गव्हर्नमेंटा कडल्यान कांयच सपोर्ट ना, फक्त टॉर्चर जाता. घेवन येवन फूल प्लानिंग आसले आनी तांकां एमी कमिटीन सपोर्ट दिला मारपाक. तेतून सरोज आहा, प्रमोद आहा, तेसून मंगलदास पासून इन्वॉल्व आहा, विराज आहा, दिप्तेश आहा, कमलेश आहा. सगळ्यांनी प्लानिंग करून सपोर्ट दिवन आमकां खूब मारला आनी आमची तोंडां बिणां फोडून उडयल्ली. तेन्ना आमचे कडेन सगळे फोटो बिटो आहा. अशे तोंडां आमची सुजलेली, दोळ्यासून रक्तां येताली एका आनी दोळ्यासून सामके हे जाल्ले, तेजे पोत पडला तेका. भरपूर आमकां अशें मारला. तेजेर कितें तरी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो.
आमकां कांयच सपोर्ट मेळना अजून. सगळ्यान गेल्ले ते आमी हे जाता ते हे एसामलीक पासून ह्यो इश्यू येयला. एसामलीक सर देसायान आमच्या इश्यू काडला ह्यो आनी आमकां तेतून मातसो आदार मेळ्ळा. A few days ago, on the 27th of July, in Rangali, Betul, under Kunkoli police station, at 3:30 in the evening at Shri Gopal Krishna temple, 5 people have been assaulted by 18 people. 4 of them are government servants. No complaint has been registered. No media is reporting. Everything is gone. Everybody is bleeding. I've got photographs of them. So this is the position. And I think 2 MLAs in the house are aware what is happening. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.